केळशी ते मडगाव मार्गार बशींचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरेच त्रास जाता। ह्या मार्गान प्रवास करपा खातीर जायते प्रमाणात बशी नाशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा, नाजाल्यार लिफ्ट घेवन वचचें पडटा। वेळार बशी नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत येवपी पर्यटकांकूय बरेच त्रास जातात। तशेंच सगळ्यांक टॅक्सीन वचप परवडना। ताका लागून सरकारान ह्या मार्गार बशी सुरू करच्यो म्हणून थळाव्या सयत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान मागणी केल्या। केळशी ते मडगाव मार्गार बशीचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। केळशी पर्यटन थळ आशिल्ल्यान जायते पर्यटक ह्या वाठारांत येतात, मात वेळार बशी नाशिल्ल्यान तांकांय त्रास जाता। थळाव्यांक लागच्या लागीं वतलो सुद्धा जाल्यार वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा। तशेंच बस आयलीच ना जाल्यार परते घरा वचचें पडटा म्हूण थळावे सांगता। संडे न्हू आमकां मिस म्हणजे सांजचो मिस जाता, भितर 115 तरी बस आसपा जाय आनी कितें जायत रोडाचेर आमकां कांय आसना, एका लिफ्ट घेवन आमी वचूं पडटा। पण आसल्या कितले फावटी कोतून वयता घरा कोसोन, कितें लिफ्ट ना जावन मिसा मिस मागीर ती रस्त्यार रावल्यार मिस गेले काबार आनी मिसा सान एकरी पुसान आमकां गरो मेळना न्हू बस। थळावे आनी पर्यटकां खातीर केळशी ते कोलवा तशेंच केळशी ते मडगाव मार्गाचेर वेळार बशी घालप गरजेचें आशिल्ल्याचें पर्यटकांचें म्हणणें। Regular buses from all tourist places for all the tourists. Not everybody can afford taxis, and people like to travel with the locals. That's part of their holiday. So regular buses from Cavelossim to Colva, Cavelossim to Margao, and regular times needs to be sorted for people, for the locals also, as well as tourists. सगळ्यांक टॅक्सी वा मोटरसायकल पायलट करून वचप परवडना। ताका लागून सरकारान ह्या मार्गाचेर बशी घालच्यो अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें केल्या। Cavelossim is a very touristic area आणि आमकां आज बसीस सारके चलनाय। हांवें म्हगेले लास्ट 2 वर्सां कितले पाटी हांवें मिटींग केल्ली, कितले पाटी हांवें विचारलें, कितले पाटी रेप्रेजेंटेशन दिलें, बट इश्यू कितें जाला, इश्यू नोबडी कोण कानार घेयना। सी तो सब्जेक्ट पंचायताक न्हू, बट तुमचें कितें पंचायत कॅनॉट सॉल्व। सो आयतां तूं लोकां कडेन चयला, आमी बस स्टॉप येयले, बस स्टॉप देखून चोय। हांव सांगत तुका, लोक बसीन वयता, सगळ्या कडेन अफोर्ड जायना। आफ्टर कोवीड जालें म्हणटकीर कोरोनान लोकांगे जॉब गेलो आहाय, लोकांगेले लोक कालपासून भायर गोंय येयलो आहा। नॉट एवरीबडी कॅन अफोर्ड गोईंग बाय टॅक्सी ऑर बाय बायक, पेट्रोल म्हारग जाल्या। सो बस सर्वीस म्हणजे आमगे रेग्युलर आयज आमगे भुरग्यांक त्रास जाता। आनी इम्पॉर्टंट कितें, आमकां मडगांव ट्युरिस्ट एक फावटी आमी जायत वयतालो, तो बंद जाला, बस नाय म्हणून। दुसऱ्या कडेन कितें म्हणून सुद्दां आमकां गव्हर्मेंटाक आमगे लोकांक रेव्हेन्यू लूज जाता। सी बस आसलो जाल्यार रेग्युलर बस आसल्यार ट्युरिस्ट फ्लो जाता, मडगांव येता, मडगांव शॉपिंग करता। आयज तें बंद जालां, तुका ट्रॅफिक रस्त्यार चड जाता। सो इट इज अ बिग थिंग, यू आर बर्निंग मोर फ्युअल, यू आर ब्रिंगिंग मोर ट्रॅफिक ऑन द रोड, and you are losing the business. So that's why I'm requesting the government. We have taken this issue and I thank you. This is a very common issue. So we will make sure that something is done. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।